Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Pune. Book your seat today. Limited seats available. रेव्होल्युशनरी गोंस आसून गावातले लोक भायर सरपाक जाय, गावातल्या लोकांक लागून उबे रावपाक जाय, गावांक लागून उबे रावपाक जाय आणि आपलो गाव वाटोवपाक जाय. आम्ही रेव्होल्युशनरी गोंस सदांच तुमच्या वांगडा आसतले. सरकाराक सांगता, विश्वजीत राण्याक सांगता, ही जी 40,000 स्क्वेअर मीटरचो जागो आसा पळय, हो जर तुवें कन्वर्ट केलो आणि हांगा जर तुवें एक चिरो पासून लायलो, आम्ही रेव्होल्युशनरी गोंसाची आख्खी फॅमिली घेऊन या गावान येतले आणि या गावा वांगडा रावतात. परत की आम्ही कोणाचे पैसे घेऊन जाऊ, पैसे वाटून निवडून येऊ ना. आम्ही लोकांच्या विश्वासाचेर निवडून येयल्ले आसा. लोकांनी आमकां मोहब्बत दिल्ली आसा आणि लोकांनी आमकां ह्या विधानसभेन धाडलेले आसा. तुमची तोंबडे आयकोपाक न्हू, तुका जे 70 ह्या मेळावली गावांत तशें दाखयल्ले आसा पळय, ते सेम आमी सारंद्र मतदारसंघात दाखयतले. आमकां नाका, आमचो गांव, आमचो गांव, आमचो गांव, आमचो दोंगर, आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां. परत एकदा ह्या जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा, ज्या डिपार्टमेंटाक मात्तूय अक्कल ना, अक्कल शून्य जाल्लो आसा डिपार्टमेंट. कित्याक हेच्या पयलूय ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका बसचो पडलो कंप्लेन ज्यो आसा तेचे आन्सर घेवपाक लागून. ह्या डिपार्टमेंटाच्या भायर आमकां हरताल करची पडली, आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो की तुमी स्टॉप वॉक ऑर्डर काडिना, जेन्ना सगळे कायद्यान बरयल्ले आसा, टीसीपी एक्टान बरयल्ले आसा. आनी हांगा पासून सेम सांगता टीसीपी एक्ट, तुमी कोण न्हू आमचो गांव काबार करपाक. आनी तुमकां सांगता, प्रत्येक जो टीसीपी डिपार्टमेंटान आसो, जावं तो टीसीपी डायरेक्टर आसूं, तो चीफ टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर खंयचे हेजे आसूं, तांकां सांगपाक सोदता. जे ऑफिसर आसा, ड्राफ्टमॅन आसा, बाकीच्यांक सांगपाक सोदता, हेचे जबाबदार तुम्ही जातले. आणि हांव तुमकां सांगता की गांवचे लोक आयज पासियेंस काडून हांगा फक्त प्रोटेस्ट केल्लो आसा, पण हेच्या फुडें गांवच्या लोकांनी सांगला, विशेशतूय सांगपाक सोदता, गांवच्या लोकांनी सांगला आमी देवा कडेन वचोन फुडलें कितें आसा, जी मागणी आसा देवा कडेन, ती घालपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना. तितून मागीर कोणाक दुश्परिणाम जातलो, कोणाक कितें त्रास जातले हें तुमचेर आसा. पण एकूच सांगता की तुमी फकाणां करूं नाका. ह्या आमच्या मातये कडेन, आमच्या देवां कडेन तुमी फकाणां करूं नाका.